बापा सम सर्व यामी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी मनान उतार हे आयकून आमकां समर्पून पवित्या बलिदानान या गाव्यालसर एका स्थाळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायन आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्या सरुपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त थंय मोगाचे न्हू म्हाका बेवाच्या पयल्या पुस्तकांतले आयच्या वाचपांत जुदेवांक दग दिल्लो ग्रीक राय अंतियोग ताच्या निमाणे दिसा म्हणजे मोरणाचे दीस लागीं येवच्या संदर्भी ताणें केल्ल्या चुकीची वळख दन पाश्चाताप पावचे आमी आयकता तशेंच आयच्या वांचलांत मोरणा उपरांत कितें घडटलें मुरळी चर्चा करूंक साधुसेव जेजूक सवालां विचारतात जायते पुटी फुडारा विशीं मोरणा विशीं अदीक कंत करचे आमकां आयची लितुर्जी एक लिसांव दिता देव जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्हय म्हणल्यार उतराद्वारी जेजू ह्या संवसारी जियोंक देणे मेळ्ळे आमकां फाल्यांची अदीक कंत करिनासता आयचो दीस बऱ्यान जियोंक आपूण दिता तर ह्या सकाळी आलतारी भोंवती जमल्या वाचता आयचो हो दीस संतोषान आनी कंतिविने देवाचेर पातयेवन जियोंक हे मिसाचे बलिदान आदार जावन दी आमच्या पदकांचो उडास काडया पदकाची दोन संगत म्हणया हांव पदकी सरपदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनाची तोंड तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच संवकारी मरी सगळ्या दोतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वराक लागीं प्रार्थना मागता सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुया आमी मागया आमचे सोर ते सांपसोत सुरेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भगिवंतो नित्य ओंकार मोरेचे विनवणीन हे जिणेचे दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष आमकां भोगूसो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पळयत आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन मागबेवांच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप अंतियोक राय उदेन तिच्या प्रांतांनी भोंवतलो तेन्ना पर्सियांत एलिमायस नांवाचे एक शहर आसा आनी तांतूं जायते रुपे आनी भांगार आसा म्हूण ताका खबर मेळ्ळी तांतलें मंदीर भोव ग्रेस्त आसा आनी तांतूं ग्रेकांचो पयलो राय जावन तांचेर राजवटकी चलयल्या
मासेदोनियाच्या राया फिलिपाच्या पुता अलेक्झांडरान दवरलेल्यो भांगाराच्यो डाली खावाच्या आनी शास्त्रां आसात म्हूण ताका सांगलें. देखून तो गेलो आनी शहर स्वाधीन करूंक आनी ते लुटूंक ताणें प्रयत्न केले, पूण ताच्यान जालें ना, कित्याक शहराच्या निवास्यांक ताची येवजण कळीत जाली. ते ताचे विरोध झुजाक देवले. ताणें थंयचो पळचें पडलें आनी निराशेन भरून तो बाबिलोनाचे वाटेक लागलो. तो आनिकी पर्सियांत आसतना ताका ही खबर मेळ्ळी. ताणें जुदेयाक धाडलेली सैनां चलवल्यांत आनी तांणी फळाफळ घेतलां. लिसियस व्हड एक सैना सवेन गेल्लो, पूण इस्रायलितांनी ताका पाटी दवंडायलो. आपणा कडेन आसलेल्या शास्त्रां आनी सैनिकां वरवीं आनी आपणें चलविल्ल्या सैन्यांतावन लुटिल्ल्या वस्तू वरवीं ते भोव बळिश्ट जाल्यात. ताणें जेरुसलेमांत वेदीचेर बांदिल्लो कांटाळो तांणी मोडून घाला. तांणी पवित्र स्नाना भोंवतणी आदीं आसलो तसलो एक उंच पागोर बांदला आनी ताच्या शहरा बेत जुरा भोंवतणीच तशेंच केलां. रायान ही खबर आयकताच ताका झिंट मारली आनी तो सगळोच कलकलो. आपल्यो येवजण्यो निर्फळ जाल्यो ते पळोवन ताका कथेची पिडा लागली आनी ताणें हांतरून धरलें. जायते दीस तो थंय असो उरलो आनी कंत ताका परत परत दोसूंक लागली आनी शेवटी आपूण मोर्चर आसा म्हूण ताका समजलें. देखून ताणें आपल्या सर्व इश्टांक आपयलें आनी तांकां म्हणलें, न्हीद म्हज्या दोळ्यांत हांव पयस केल्या, कित्याक म्हजें काळीज खंतीन विरलां. हांवें म्हजे इतल्याक म्हणलें, कसले कश्ट म्हजेर आयल्यात आनी कसल्या दुखांत हांव बुडलां. तरी म्हज्या राजवटकेच्या काळार हांव दयाळ आनी लोकां मोगाळ आसलो. पूण जेरुसलेमांत हांवें केल्लें वायट आतां म्हाका उगडासाक येता. हांवें थंयची भांगारां आनी रुप्याची आयदनां व्हेलीं आनी कारण नासता जुदाच्या निवास्यांचो नाश करूंक आज्ञा दिली. हे वरवीं एक कश्ट म्हजेर आयल्यात म्हूण हांव जाणा आनी आतां हांव कंतीन बुडून परक्या देशांत मोरतां. देवाचे उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. तुवें म्हाका सुडवण दिली म्हूण हांव संतोश्तां सर्वेस्परा. तुवें म्हाका सलवण दिली म्हूण हांव संतोश्तां सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुजी विचित्र कामां वर्णितां. तुजे उदेशी हांव संतोश्तां उल्हासतां. तुज्या नांवाची स्तुती गायतां महोन्नत देवा. तुवें म्हाका सलवण दिली म्हूण हांव संतोश्तां सर्वेस्परा. तूं मुखार पडटना म्हजे दुस्मान पाटी सरतात. तुजे मुखार तांचे पांयस परतनात ते नास जातात. राष्ट्रांक दमकून खोट्यांक तूं नास करताय. तांचे नावस चरित्रेंतले उमटून उडयताय. तुवें म्हाका सलवण दिली म्हूण हांव संतोश्तां सर्वेस्परा. तांणीच मांडलेल्या पासांत हेर जातींच्या राष्ट्रांचे पांय संपडल्यात. कित्याक गरजेवंतांक देव सदां विसरचो ना. दुबळ्या धाकट्यांचो विश्वास केदींच फटवोवचो ना. तुवें म्हाका सलवण दिली म्हूण हांव संतोश्तां सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्थ मारिफात उजवाडाक हाडलो. Alleluia, 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 Alleluia,
Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. थोडे साधुसेव मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना म्हणटात ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले. मेस्त्री कोण एकलोसो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मोरस जाल्यार ताच्या भावान सरल्याची स्त्री लागीं लग्न जावन मेल्ले आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हूण मैजेन आमकां कायद्यान बरोवन गेला न्ही. तर 7 जण भाव आसले. मलगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताजे बायले लगीं लग्न जाले. अशें 7 जण तिजे लगीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्याचे जिवंतपण जावन आसच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली. ती 7 जणांची लागीं लग्न जाल्ले. जेजू ताका जाप दिली. ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात. पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुन्हा जिवंतपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात. देवदूता सारकी ती कित्याक ती मरत ना. जिवंतपण आसा म्हणून मैजेन अर्जवात दिल्या. जळत्या बळ्या विशयांत बरोवन आसले कडे सुरेस्पराक अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकबाचो देव म्हणून तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्ही. ताका सक्कडी जिवंत आसात. हे आयकून शास्त्रा मदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री तुवें सारकें सांगलें. ताजे उपरांत तांकां सवालांक घालूंक तांकां धैर्य मेळ्ळें ना. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्ही. ताका सक्कडी जिवंत आसात. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हर एकल्याक एक सवाल दोसचें आसा, मेल्ल्या उपरांत कितें. हांव चिंता तुमकां काही दोसलां म्हणून. दोसल्यार बरें, कित्याक आमी सोदनेर पडटा. मेल्ल्या उपरांत कितें. आनी सगल्यांनी आमकां पळोवंक मेळटा 2 रितीचो पंगड ग्रूप मेळटात. एक मेल्ल्या उपरांत जिवंतपण आसा आनी एक ना म्हणून. आनी अशें आमकां सादिसेव आनी फरिसेव विशयांत अशें कळयत येता. सादिसेव मेल्ल्या उपरांत जिवंतपण ना, सर्ग ना, बुडवे ना म्हणपाक तर फरिसेव पतयतले. त्याच खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत हांव न्हू जेजू 2 दखले दिता. तें कितें, लग्न ह्या संवसारांत जाता पूण मेल्ल्या उपरांत ना. तें आसा जिवंतपण. देवदूता बरी आमी जातल्या आनी पुन्हा जिवंतपणांत आमी वांटेली घेतल्या म्हणटा जेजू सांगता. आनी दुसरें जावन जळत्या बल्या लागीं देव सांगता, हांव देव अब्रामाचो, देव जाकोबाचो आनी देव इजाकाचो. हांव देव जाकोबाचो, अब्रामाचो आनी इजाकाचो. हांव म्हणटा हांव जावन आसलो न्ही, हांव जावन आसा. म्हणजे हाचो अर्थ हांव देव जिव्यांचो मेल्ल्यांचो न्ही. आमी समेस्ता ह्या मेसाच्या बलिदानाक आयल्या कारण एकच जेजू पुन्हा जिवंत जाला. आनी हर एक पटी मेसाचें बलिदान पुन्हा जिवंतपणाच्या मिस्तर विशयांत नियाळ करूंक उलो दिता. आमचो देव जिवंत जाला, आमचो जेजू जिवंत जाला. त्याच कारणा खातीर कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो सांगता, जर तर क्रिस्त जिवंत जावंक उठोवना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ, तुमचो भवार्थ व्यर्थ. आमी पुन्हा जिवंत देवा थंय पातयेता येता. आमकां सर्वांक पुन्हा जिवंतपण देवान दिल्लें एक देणें, जेजून दिल्लें एक देणें. पूण हें पुन्हा जिवंतपण आमी ह्या संवसारांत जिवोवच्या जिवीत प्रकार आसा. त्याच कारणा खातीर देवाची उतर सांगता, हर एक पटेन बरें जिवीत जिवन ती सर्गाची वाट धरच्या खातीर. आनी ती सर्गाची वाट ह्या संवसारांत परान जाता. बरें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार गुरुपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया.
जीवन मुझे सोमिया बोलते देणे माका संसारिया पैना जाऊ ये करे बलिदान पाकी जिने मुझे नेना बेटों कशे उदार काळी बापा तुझे विसा दर्या सारखे उदार काळी बापा तुझे विसा दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया वर्थे देणे माका संसारिया पैना सांगे करे बलिदान. भाऊ बहिणी म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानतात असले जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्वर मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मुनीस जाल्ल्या तुझ्या एकल्याच पुतान हांव कर्मयेत हांव जल्म घेताना तिचे हांवकारपण विबाडून ना पूण विचित्र तरान ते पवित्र केलें. आपल्या घेतिल्ल्या मनशा सैब वरवीं आमकां आमच्या पथकांतली निवरण तो पवित्र करूं अशें आमची भेटवणी तुका मानतात असली जावं क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुव्या. वयश आम्ही करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांते आम्ही तुका दिन वसूं फोवो काही दोनी तिसोनी आमच्या फायद्यासो नित्याव कर्मरेक आमी मान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणताव तुका वन दिताव तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या हांवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताजे उदेशी देवदूत आनी सर्गी सडलो दळबार तुजे तोर महिमे वाकाणता ताजे सांगात आमी आमचे तळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस पोरतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा ऊन सर्गी तुकाळचेचे सुरेस्पराच्या नावी येता ताकाचे ऊन सर्गी तुकाळचेचे. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या दोडीनी देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कर्श मरसुसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या आसिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पणची. तेच परीन जेवण जात आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचून ती आपल्या आसिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससने कराराचे रगत पथकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनुश्य पासो ते वरवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugod pergotuvia. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या
Gesù, आम्ही अत्रेकता. बापा जिसच्या मरणासो आणि पुन्हा जिवंतपणासो मी भक्तीपणे उड्यास करता आणि जिवीत सोडो आणि सोडवण्याची खास तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जिसची कुड्यान रगसवतल्या मा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेच्या विस्ताराच्या पवित्र सभेचा उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या आजीच्या वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचा बरोबर सतरून मेल्ल्यान ते आमच्या बामणीची काकुळत कर. तांकां जगाती मेल्ल्या समेस्तांक तांची तुज्या फजळीन म्हाका पळोवंक फोव कर. आम्हा समेत तुझे दया कर म्हणून मागता. हांव कामरे देवाचे माये संगाती, भगवंत तिचो पती, भगवंत धर्मदूत आनी सहकार्य तुका वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्रांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावोंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडंदर शिकयलें मागणें सांगता म्हण्या. आमच्या बापा श्रींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो घास आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्लें पडून दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थ आमकां दी. सरूचे बागान आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरोस नत्रेतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीना सूर पातकांतले सुटय आणि सूर आकादांतले वटय. पिताक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावर तुजेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमान तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जीवन आपल्या मी सुभागी. सम्यात तुझे करुणेचे भाव भावना पूर्ण तुझ्या उदरास म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
Muja Atrikta Sevchak tuka Dadoshika Jeevnan tuja Jingin sada Zaitu maka प्रार्थुया. कणवळ्या बापा भगवंत हांव कर्मरेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश जातल्या आनी विश्वासपणान तुका आज आतां उलो मारता ते साव कर्मरेची देख घेवन तेजे वरवीं आमकां फावो जाल्या त्या सडवंदराची भक्तीविनी साखरी करूंक आमकां कृपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोरपद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल साहिबिनीचे नोवेन. हे भाग्यवंत देवाचे माये, आमी आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटाव. आपणाक चरण दासी म्हूण लेखल्या तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून काडटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवाश्यांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजेच्या कांता वेळार ताणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये, कथनातले अवकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां दर्या सुकरा म्हूण परतले. आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपतीन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचे सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. सर आमच्या कुटुंबांनी तशेंच आमच्या शेजार भोवारी कश्टूंच्या आमच्या भाव भयणी पासत मागया. प्रत्येक रितीन विविध कश्ट पिडा आनी समस्या भोगच्या आमच्या कुटुंबांतरां पासत आमच्या शेजाऱ्यां पासत आनी तशेंच आमचे पासती मागया. सर आमचो गरजो मरी मरिफात जेजूक समर्पण म्हणया. उगडास कर ए बोधाय अंकवारी मरी, तुज्या आसऱ्याक दावुरलो तुजो आदार मागलो. तुजे मध्यस्थी सोदुरलो कोण कोणी कुमोक नासतना गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकोंक ना. हे पातयेन देर कान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकारीचे अंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी गतीश तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणी आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मुरी कृपेन बरयल्ली समुद्राची सांगाता स्त्रियां ते तूं सुदेव आनी सदैव फॉलची कुशीची जेजू. भगवंत मरिया देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासून विनंती कर. नमान मुरी कृपेन बरयल्ली समुद्राची सांगाता स्त्रियां ते तूं सुदेव आनी सदैव फॉलची कुशीची जेजू. भगवंत मरिया देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासून विनंती कर. नमान मुरी कृपेन बरयल्ली समुद्राची सांगाता स्त्रियां ते तूं सुदेव आनी सदैव फॉलची कुशीची जेजू. भगवंत मरिया देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आतां आनी आनी आमच्या आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासून विनंती कर. अर्गा मागणे. हे भगवंत हे मोरी कार्मेलाची राणी, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून घातलेल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेनी तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली राखल्या देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयला देखून तुका आमी दिन वाचता.
हे घडी आम्ही तुझे तसले मोगाचे सेवेचे आणि मागण्याचे जिवीची येवंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. मरिये तू देणे देवाचे मंदिर मनशा पुताचे सुंदर दोणू सोल्ल्याचे फलगणत्म्याचे नावल तू हे सृष्टीचे भंडार भरपूर कृपेचे अनकारांच्या पलक्यांक तू नेकेत फांत्याचे माय तुजो उपकार पावुरता नाव तुझे संवसारात गाजयता मागून माये मागता सर्गीचे बेसांव माय तुजो उपकार पावुरता नाव तुझे संवसारात गाजयता मागून माये मागता सर्गीचे बेसांव. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मेळे आशीर्वाद दिवा आमकां. भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां कीर्तना वांजेल प्रेरणदायक आणि सकाळीक नियाळ सांताची जिणी आणि त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आणि हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आणि नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेटकाड.